हय नाही. काल ही घटना केन्ना जाली म्हणजे कितें जालें तुज्या बरोबर? काल 9:30 सारखे 9 काय केलं ते येयलो कोण तो आणि हात दिवंक लागला आणि केळी दिवंक लागला. केळी आनी काय ना दारा धरून दवरून लागलो. दारा दवरून हय तूं म्हाका म्हणलें यो भितर यो म्हणून लागलो आनी थंय गेलें आनी दवरली. दवरता आनी मागीर पांयां पड म्हणून लागलो. आपूण पडना म्हाका म्हणून पांयां पड अशें गेलें न्हू चेन केन्ना काडली पळोवंकच ना. तिणें काय केलें ही बुचका काडली ती फुकली अशें वणयेर अशें ते हाजेर आनी मनीस काय केलें तें खबर ना म्हाका. मागीर भुलनूच उरलें मी उलोवंकय कळना आमकां हेका ही येयली तेन्ना म्हगे रोखडी ती काय सांगतली ती काय कळना. तुमकां ती गुंगी कशी येयली? जाणा काय कशी तू कळकूच ना पण कळना. दिसपाक मनीस कसो आहलो तुका खबर आहा? बरो आसलो बरो देव हय लांब बी आसलो. तो कोंकणी हिंदी मराठीचें कितें उलयतालो तुमच्या वांगडा? कोंकणी उलयता हिंदी न्हू कोंकणी उलयता. त्याच्या उपरांत मागीर सगळें जाले उपरांत तुमी कितें केलें मागीर तशें जाल्या उपरांत? सगळे लोक येयलो न्हू मगे भरलें देवूळ चोरी जाली म्हणून म्हाजो मणी येयलो न्हू काडून माळ तेन्ना म्हणजे लोक सगळो येयलो हांगा देवूळ भरलें तेच्या उपरांत ही येयली. एक कितके हें आसतलें सोने कितकें आसतलें कितक्याचें? 3 तोळे. 3 तोळे सोने आसतलें. म्हणजे तुमी हांगासर एकटेच आशिल्ले हय आनी तें कोण नासलें कोण नको तेची संदी ताणी साधली आनी ह्या तो जो कितें आतां तुमच्यांतली चोरली तूं काडली पटकन की कशें कितें केलें? कोणये रावलें न्हू अशें थंय देवळा कडेन फाटल्यान ना फुडें आया भितर देवळान? देवळा भटजी येवन आसलो अशें रावन पांयां पड म्हणून नाल दवरून पांयां पडलें केन्ना काडली तें ती बी नको केन्ना म्हाजी माळ काडली ती मी नको खबर ना म्हाका. येताना स्कुटरीन बी येयल्लो कितें अशें फुडें ना चलत बी येयल्लो कितें? गाडी खंय दवरली आनी थंय एकलो कोण आसलो ही सांगता घरांतल्यान एकलो असो येयलो 2 जाण आसले तेका 2 जाण भितर येयना एकलोच येयलो. काल एक चोरीची घटना हांगासर जाल्ली म्हणजे एक मनीस येयलो हांगा खंय आमकां पयलीं कांय खबर ना आमी बिचोले गेले 9 सुमार गोश्ट ही पयलीं येयलो आनी म्हणालो खंय पयलीं तो त्या घरांनी गेलो ती बायलेच्या गळ्यान बरी भांगर आसली ती आमची दायजी ती उमऱ्या भायर येवंक ना तिका तिणी अशे पयशे काडले आनी दाखयले हे आपणाक देवळाक डॉनेशन करूंक जाय पयशे देवळाक डॉनेशन ती म्हणाली कितें थंय मनीस आसता न्हू म्हणाले ते येतले ते पर्यंत तूं राव ते तूं आमी तशें डॉनेशन घेयना हे बायलेन सांगलें ना 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 तुज्या कडेन दी तूं दाखय तरी आपणाक तशें आपणाक म्हणाली पळोवपाचें ना तूं थंय दी आपणाक येवंक गांवान आपणाक तितक्यान मागीर कितें जालें मागीर गेल्या बरोबर आनी एके बायले कडेन गेलो तसो तिच्याच शेजारीच गेलो ना आपणाक दाखय हे पयशे हाडले आपणाक पयशे डॉनेट करूंक जाय आनी खरोखर तेजे कडेन 500च्यो नोटी आसल्यो इतक्यो आसल्यो त्यो सांगूंक शकना आमी भितून आसल्यो आनी त्यो तिका तिणी सांगलें आपूण येयना ते येतले तूं 9 सुमार यो तितक्यान तो तेंच्यांनी कोणीच हें करूंक जाय तितक्यान हे हांगा फुलां विकताले न्हू हेच्या कडले खंय एक हार घेतलो नाल घेतलो आनी हेका म्हणालो कितके पयशे आसले तिणी कितें सांगलें कितें 200 का 100 कितें सांगलें ते गेल्या बरोबर तिका म्हणालें तूं यो कशी दाखय खंय घेवंक जाय तें देवूळ बंद भटजी येवन आसलो हरशी कॅमेरा आसतलो आमच्या जात्रे खातीर कॅमेरा बंद आहा सद्या तर भटजी येवंक ना म्हणटा भटजी येयला भितून भटजी वळखतलो आसलो न्हू भटजी येवंक ना तर म्हणालो तूं कशी फुलां दवरूंक जाय ती दाखय खंय दवरूंक जाय ती आनी टक ती माळा काडून घेवन गेलो तेन्ना आमी आतां लोकांक सुद्दां आमच्या आतां गांवांत सुद्दां आमी कितें हांगा अनोळखो मनीस येयलो ताका लागीं धरपाचो ना ते भायले मनीस खूब येयल्या ह्यो आतां गोंयान आमच्या सदींच वाडत आहा गोश्टी तेन्ना तुमी सगळे म्हणजे गोंयभर लोकांनी हेचेर सारकें लक्ष दिवन रावपाचें हे दोंगा करता तिका कांयच कळना ती आतां तेच्या वांगडा गेली म्हणटा तिचेर कितें केलें तें तिकाच खबर ना ती 10 मिनटां कांय उलोवंकूच शकना म्हणजे इतकी तेंची स्टडी आसता म्हणून आमी सुद्दां म्हणटा कितें गोवोरमेंटान हेचेर लक्ष घालचें कित्याक आमची जी बायलां आहा न्हू ती चड शिकलेली ना ही गांवांतली बायलां आहा ती मातशी कमी शिकलेली आहा ती तांकां आमी आतां सांगलां पूण खंयचो व्यक्ती येयलो जाल्यार तेचे मातसो तुमी दूर राहा ताका इन्क्वायरी करा ही गोश्ट परत परत घडपाची ना हिका घडल्या तशी आनी लोकांकूय सांगता आमच्या गोंयांतल्या बायलांक सगळ्या हिंदू म्हण मुस्लीम म्हण क्रिश्चन म्हण ह्या लोकांक
हे अशें ते कोणूय जावं आमचो गोंयचो जावं भायलो जावं ह्या लोकांचे सावधान रावपाचें. सावित्री नायक. हय. काल तुमच्या घरा कडेन एक घटना घडली तर कितें म्हणलें? तो येयलो आनी म्हाका विचारलें देवूळ ओपन जावंक नाका. तेन्ना ना कित्याक तर म्हाका म्हणलें देवळान काम म्हटलें आपलें. तर कसलें तर आपल्या आपल्याक मदत करूंक जाय. तर म्हटल्यार भटजी येतलो, भटजी कडेन पयशे कितें मदत करता भटजी कडेन कर. तर ना म्हणलो म्हाका भटजी कडेन करपाचें ना म्हणलो. म्हाका म्हणलो गुप्त गुप्त म्हणलो लोकांक हें करूंक जाय, मदत करूंक जाय. गुप्त मदत म्हटल्यार आमकां म्हाका कळना तुजी भाशा म्हटलें ताका. म्हाजीच हितून सांगलें म्हाका तुजी भाशा कळना रे म्हटलें. आनी मी भाईक उलो केलो आमच्या देराक. थंय रावता न्हू तर देराक उलो केलो. ताका म्हटलें भाई भाई म्हणून 2-3 उलो करूं नाका. तसो आगे वगीर आगे म्हणलो व्हडल्यान बोवाळ करपाचो म्हणटा ते गुप्त पयशे दिवंक जाय म्हणलो. म्हाका पयशे काडून तेणें दाखयल्या 500-500ची नोटो आसल्यो तेजे कडेन. खंयची भाशा उलयतालो तो? तो मराठी उलयतालो. आनी कपडे कसो दिसपाक कसो आसलो? लांब आसलो. हय. तो जिवाचो बी बरो आहा. हय. मातसो वयना खूब भुरगो ना आनी जाणटोय बी चड ना. गोरो काळो हय बरो आसा. आनी ते कपडे कशे आसले? धवो शर्ट घातलो रो आनी अशी हेची कशी पॅन्ट घातली. हय. आनी दुसरी गजाल म्हणजे येताना तेणें ते हातीन कितें बॅग बी घेवन येयलो? पिशवी आसली. पिशवी आहली. पिशवी आसली. एकटोच आहलो काय वांगडा आनी कोण आहलो? ना वांगडा कोणूच नासलो. एकटोच आसलो. तुमच्या वांगडा कसली भाशा उलयतालो तो? मराठी उलयतालो तो. मराठी उलयतालो. आतां हेतून तुमकां अदमास म्हणजे की खंय ना खंय कितें वायट घटना घडटली हेची अंदाज येवंक ना. कित्याक पयशांक लागून म्हाका तशें दिसलें. पयशे जेन्ना तेणें दाखयले न्हू कित्याक बॉसांत हात घातलो आनी नोटी काडून दाखयल्यो. म्हाका म्हणलें हे पयशे दिवपाक जाय आसले. दिवपाक जाय आसले तो म्हणटा भटाक सांगो नाका. म्हणटा म्हाका ताका डावट कसो असो भटाक सांगो नाका म्हणटा. हो गुप्त गुप्त म्हणजे ताका म्हाका कळ्ळें गुप्त म्हटल्यार ताका सांगलें म्हाका कळोंक ना. तुमच्या कडल्यान मागीर तो फुडें गेलो देवळान आनी एक घटना देवळान वचना ना मागीर फुडें कितें घटना देराक घडली गेलो. आतां थंय गेलो आनी देराच्या चेड्याक म्हणलो की ना एका म्हटलें ताका उलो केलो साई म्हटलें एका कितें तें सांग रे म्हटलें. तो येयलो म्हाका तेजी भाशा कळना म्हटलें. तो येयलो आनी तेणें मागीर साईलान विचारलें न्ही ताका तें कितें तर आपणा मला पयशे दिवंक जाय आसले एका मंटपाक. तो हय मला मदत करपाक जाय आसली म्हणून. आनी तेज्या कडेन 200 रुपया काडून दिले. सगळे पयशे काडून दिवना 200 रुपया भितर काडून दिले तेज्या कडेन. तेज्या पांया पडलो म्हाज्या पांया पडलो आनी तितल्याक मागीर तो असो देवळा फाटल्यान गेलो. देवळा फाटल्यान येयलो तो. म्हाका म्हणलो अशी वाड आसा म्हटलें. म्हाका खंय खबर हो चोरूंक येयला काय कितें जालें तो. तसो गेलो देवळा फाटल्यान गेलो मागीर परत देवळान गेलो तो. देवळान गेल्या उपरांत ही घटना. हो मागीर तेन्ना आमी रावना रे. मागीर काय खबर. मागीर एक लक्षात येयलें की ते चोरी जाली म्हणटा. हो ही टायमींग केन्ना जालो तुमचो? 9:30 ती 9:45 याच्या भितर 9 जाल्या उपरांत घरांतले भायर सरला आमी. म्हाका खंय तरी वचपाक जाय आसलें म्हणून टायम बघून भायर सरलें. तुम्ही पळयतात GNH. Offset! Offset, let's enjoy. Drinking in the rhythm, what you feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. Offset, let's enjoy. Join the